नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक येवकार. आज दिसभरात खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे अँकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकीतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारीपासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबित आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज दिसभरात घडपी घडणुकांचो एक धांवतो नियाळ घेवया. तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन. दर्यावेळांचेर जी भटकी गोरवां भोंवतात आनी जे भटके कुत्रे भोंवतात त्यांच्या प्रश्ना वयल्यान भाजपाचोच कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आपल्याच सरकाराचेर फोग काडलो. तो म्हणटा सप्टेंबर मेरेन मुख्यमंत्र्यान भटक्या सुण्यांचो प्रश्न सोडयता, हाचेर सोल्युशन घेवन येता म्हणून सांगिल्लें, पूण अजून पासून कांयच जाल्लें ना. आनी दुसरे वटेन तो म्हणटा की भटक्या सुण्यांचो प्रश्न, गोरवांचो प्रश्न, टॅक्सीकारांचो प्रश्न आनी हेर बाकीचे प्रश्न हे जर मुख्यमंत्र्यानच घेवन बसपाक जाय जाल्यार बाकीचे मंत्री करतात तरी कितें अशें म्हणून मायकलान प्रश्न विचारला. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. तर फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. म्हापश्या दिसा उजवाडाक चपलाच्या दुकानाक चोरी जाली आनी ही जी चोरी म्हणजे ही घडणूक ती शुक्रारा सप्तकी बाजार दिसा घडला आनी ही जी चोरी करपाक 2 बायलां हितून शामील आसा. तांच्यांनी गर्देचो फायदो घेवन ही चोरी केली आसा. सद्या आतां तांच्या विरोधात पोलीस स्टेशनाक कागाळ जाल्लेली आसा, तांचो सोद सुरू आसा. दुसरी जी बातमी म्हणजे म्हापश्या शेटयवाडो वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. थंयसर जे हे म्हणजे त्या वाठारांतले सोडून दुसऱ्या वाठारांतले लोक ते कोयर हाडून उडयता आनी थंयसर एकल्याक रंगी हात धरलेलो आसा. सो थंयसर थळाव्यांनी मागणी केल्या की संबंदीत जे पंचायत आहा ताणें हेचेर कारवाय करची अशी तांच्यांनी मागणी केलेली आसा. आनी तिसरी जी बातमी म्हणजे हालीं कोडार बेतोडा कोडार वाठारांत ही IIT प्रकल्प येवपाचो आसा अशी हालीं बोवाळ सुरू आसा. सो हेचेरूच तांच्यांनी अशी मागणी केला की कोडार कसमशेर वाठारांत जी येवपी जी IIT आसा ती आमकां IIT नाका तर तांकां एक शाळा जाय, कारण तांकां शाळेन वचपाक खूब 3 ते 4 किलोमिटर पयस तांकां चलत वयचें पडटा. मेन म्हणजे त्या शाळेक बसूय ना. सो तांच्यांनी मागणी केला की आमकां IIT जाग्यार शाळा दिवची. ह्यो तिनूय बातमी तुवें सेंट बुलेटिनाक पळयात. म्हापशेच्या शेटयवाडो वाठारांत कोयराची गंभीर समस्या उप्राशिल्ली आसा. लोक हाडून जळीमळी कोयर उडयतात. फाल्यां जर कोणाच्या भलायकेचेर परिणाम जालो ताका जबाबदार कोण? देखून थळाव्यांनी मागणी अशी केल्या की कितें तरी ताचेर उपाय काडचो म्हणून. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन. 2 दीस पयलीं गोंयची जी MRF कंपनी आसा आनी तांणी महाराष्ट्र कुडाळान जे नोकर भरतीचे आयोजन केलें आनी हाचे उपरांत जी सोशल मिडियाचेर जी पोस्ट वायरल जाल्या उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो आनी विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरल्या उपरांत जी संबंदीत कंपनी आहा तांच्यांनी ती नोकर भरती रद्द करून गोंयांत नोकर भरती आयोजीत केली. आनी हे विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक विचारल्यार तांणी सांगलां की कंपनी आसा ती आपले जे आसा ते स्पश्टीकरण तांणी दिल्लेलें आसा आनी जी खाजगी कंपन्यांनी जी नोकर भरती जाता त्याचेर कामगार खातें लक्ष दवरून आसा अशें तांणी सांगलेलें आसा. आनी तशेंच जे गोंयान जे कंपनी आसा तांकां आदेश दिल्यात की गोंयांतूच नोकर भरती आयोजन करात. तशेंच गोंयकारांक ह्या नोकऱ्यो मेळच्यो ते खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलेलें आसा. आनी तेकाच प्रत्युत्तर आतां मनोजान दिलें तें म्हणल्यार मुख्यमंत्री दर फावटी तशेंच जाता की गोंयच्यो कंपनी भायल्या राज्यांनी नोकर भरती आयोजीत करता, उपरांत मागीर विरोधक बोवाळ करता आनी उपरांत ते नोकर भरती रद्द जाता आनी खंय तरी CM जो आसा तो हे जे कंपनी आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाचो यत्न करता अशे तरेचो आरोप जो आसा तो RGPचो मुखेली मनोज परबान केल्लेले आसा. दुसरी बातमी ती म्हळ्यार मडकय मुळाव्या भलायकी केंद्रांत
फाटल्या कांय म्हयन्या सावन जी भलायकी अधिकारी आसा ती नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास जाता. तशेंच आनी फोंड्या जे मुळावे भलायकी केंद्राचे अधिकारी आसा तिच्या कडेन ह्या मडकय भलायकी केंद्राचो अतिरिक्त ताबो दिल्लो. आनी तशेंच पिळये धारबांदोडा वाठारांतल्या मुळावे भलायकी केंद्रां जी भलायकी अधिकारी नाशिल्ल्यान थंयसरूय पद रिती आहा. देखून ह्या दोनूय भलायकी केंद्रांनी जे भलायकी अधिकारी नेमचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. तिसरी म्हणल्यार आतां परतीच्या पावसाक सुरवात जाल्या आनी आयज फाल्यां आनी परवा हे 3 दीस उटंगराचो पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान शिटकावणी दिलेली आसा आनी येलो अलर्टूय जारी केला. देखून सगळ्यांनी अलर्ट रावचे. आनी चवथी बातमी म्हळ्यार फाटले 8 दीस पयलीं बिट्स पिलानी कॅम्पसांत जे ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें आनी ताच्या उपरांत ताचे जे पोस्टमॉर्टम जाले आनी ताच्या उलटेची आसा ती तपासणी केल्ली आनी तातूंत ताच्या उलटेन 3 प्रकारचे ड्रग्स सापडिल्ले. आनी ह्या उपरांत आतां गोंयभर बोवाळ पडला आनी खंय तरी ह्या शिक्षणीक संस्थांनी अशे ड्रग्स पावतात अशे तरेचे सगळे वावडी पातळे. आनी हाकाच लागून जे NSUI आसा तांच्यांनी आयज DGPक निवेदन दिलें आनी तांच्यांनी सांगलां की शिक्षणीक संस्थांनी हे ड्रग्स पावतात कशे हाची चवकशी करपा खातीर SIT स्थापन करची अशी मागणी NSUIन केल्लेली आसा. तर ह्यो सगळ्यो बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, तर ह्यो आशिल्ल्या आतां मेरेनच्यो कांय म्हत्वाच्यो अपडेट्स. आनीकूय बातम्यो जाणून घेवपा खातीर मुजरत आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळयात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. हें न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच थांबयता. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज दीसभरान खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ते आमचे एंकर्स तशेंच सब एडिटर्सा कडल्यान आमी जाणून घेवया. ही वसणुकेतल्या प्लॉटांची पावणी 1 जानेवारी पासून सुरू जाता. डबल ट्रॅकिंगाचो इश्यू तो केन्नासान जो अजून तसोच प्रलंबीत आसा. हाच्या वयल्यान बोट धनी फटींग उलयतलो हे स्पश्ट जाता. गोंयांत सुद्दां म्हणजे तांचे बद्दल अवेअरनेस जावपाची खूब शक्यता. प्रवाशां खातीर वेगळी सोय सुविधा करून दिवपाची मागणी थंयच्या थळाव्यांनी केल्ली आसा. अशा घडणुकांनी आमच्या पर्यटन क्षेत्राचेर हाचो परिणाम जाता. पोलीस स्टेशनाच्या इमारती खातीर जागो निश्चित केला. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोमंतक TV मनयता इंजिनियर्स डे. इंजिनियर्स जे गोंय घडयतात, देश घडयतात, जे पूल बांदतात, रस्ते बांदतात, इमारती बांदतात, तांचो भोवमान आमी करतात. जाणी फाटल्या 50 वर्सांत गोंयाक योगदान दिलां, जाणी गोंयचे निर्मणे खातीर आदार केला, जाणी प्लॅन तयार केल्यात ताजें एक्झिक्युशन केलां. जे विद्यार्थी नवें कितें घडयतात, जे प्रोफेसर विद्यार्थ्यांच्या कलेक आकार दितात, तांचो हो भोवमान. गोमंतक TV मनयता इंजिनियर्स डे. याद धरात 15 सप्टेंबर पणजे एक कार्यावळ घडयता गोमंतक TV इंजिनियर्स डे. Hi, my name is Prajot Mainkar, resident from Panjim, one of the awardees of the Engineers Day Startup Award by Gomantak last year. Pleasure to announce that Gomantak is once again having Engineers Day celebration, highlighting all the great work that engineers of the state have been doing at different parts of the world. This is a great opportunity and first of its kind that Gomantak is having in the state of Goa on the celebration of Engineers Day. As all of you might be knowing, engineers are key for the growth of economy in the state and nationwide. And it's a great initiative by Gomantak to sort of give these awards at different parameters, highlighting the contribution that individuals have done in the different field of engineering in the state of Goa. It's a pride moment to be associated with Gomantak, and over the years, this is a credibility to all of the engineers to be getting this award, specifically in the specific domain that they've been working with.
So do join us for this great initiative, first of its kind, like I've mentioned, and let's celebrate together the Engineers Day. गोंयचे जे नामवंत इंजिनियर्स आसा तांचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसा तें कॉन्ट्रिब्युशन हायलायट करपा खातीर हो दीस सेलिब्रेट करता. ह्या वर्सा तो तसोच गेल्या वर्सा बसून जेन्ना सेलिब्रेट करतले तेन्ना ह्या दिसाचे तुमी सगळ्यांनी, सगळ्या इंजिनियरांनी किंवा सगळ्या लोकांनी इंजिनियरींगच्या कॉन्ट्रिब्युशनाक मान दिवपा खातीर मोठ्या संख्येन हांगा आमचे उपस्थित रावचे.